नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुखाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंय मनरिजवण संस्थेच्या अधिकाऱ्यांचो कोट्यांनी रुपयांचो कांस दौरो ह्या वर्सा पोर्चुगीज टीम फ्रांसाक गोंयाक फायदो कितें? कोमुनिदाद आणि आल्वारा जमनीतली घरां करतले कायदेशीर रोखडोच हाडटले कायदो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची घोषणा। कलाकारांची खाण कला अकादमीच्या ओपन एअर सभागृहाच्या स्लॅब कोसळिल्ल्या सुवातेर आता सुकत घालतात कपडे वर्स माहीत झाले तरी स्लॅबाच्या दुरुस्तेक मेळना मुहूर्त। अस्नोडेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकाक करात अटक तांची मालमत्ताय जप्त करची फटवल्ल्या खातेदारांची सरकाराकडे मागणी। मोल्या अभयारण्यात सागवानी झाड कापून व्हरपाच्या यत्नात आशिल्ल्या दोगा जाणांक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरले रंगे हात। आरएफओ अनिल फर्नांडिसाच्या फुडारपणात जाली कारवाय तपास आसा सुरू। आणि गोयात कालोर वाढलो मजगती हवामान खात्याचो पावसाचो येल्लो अलर्ट पेडणे म्हालात वेगवेगळ्या वाठारांनी पावसाची हजेरी। आता खबरो विस्तारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून गोय मनरिजवण संस्थेची पोर्चुगीज टीम हे फावट फ्रांसाच्या कांस फिल्म महोत्सवाक हजेरी लावपाक सज्ज जाल्या। गोयची ही टीम कांस महोत्सवाक वता खरी पण तांच्या या फ्रांस दौऱ्याचो गोंयाक खऱ्यांनीच फायदो जाता काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना। मंगळारा ही टीम फ्रांसाक वतली। कोट्यांनी रुपया खर्च करून गोय मनरिजवण संस्थेची पोर्चुगीज टीम हे फावट फ्रांसाच्या कांस फिल्म महोत्सवाक हजेरी लावपाक सज्ज जाल्या। 13 सदस्यांची ही टीम मंगळारा फ्रांसाक वतली। 21 मे मेरेन कांस महोत्सव सोंप मेरेन ही टीम फ्रांस दौऱ्यार आसतली। या वर्सा कांस फिल्म मार्केटात पहिलेच फावट गोय पवेलियनाचो आस्पाव करून घेतला। या पवेलियनाच्या माध्यमांतल्यान बसका नेटवर्किंग इव्हेंट आणि सादरीकरणाच्या माध्यमांतल्यान गोंयार फिल्म शूटिंगेची मुख्य सुवात म्हणून प्रसिद्धी दिवपाचो यत्न आसतलो। गोंयच्यान कांसाक वचपी या टीमीत गोय मनरिजवण संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी अश्विन चंद्रू, सरव्यवस्थापक मृणाल वाळके, व्यवस्थापकीय अधिकारी प्रवीण प्रभू, सिद्धेश साने आणि अर्जुन नार्वेकर हांचो आस्पाव आसा। मार्गी भोंवणी परवडटा इफीचे आयोजन सोडल्यार ESG वर्सभर एकूय कार्यावळ घडोवन हाडिना। पयशांची अडचण हो तांचो मुख्य विशय आसता। हे परिस्थितीत कोट्यांनी रुपयांचो कांस दौरो परवडटा काय कितें होवूय प्रस्न। कांसाक गोंयचे शिष्टमंडळ धाडप ही अभिमानाची गजाल आसपाक जाय आशिल्ली। जे खातीर हे शिष्टमंडळ फ्रांसाक वता तो हेतू सार्वजनीक करपाक जाय आशिल्लो, पूण कोणाच्याच कानार घालिनासतना हे शिष्टमंडळ फ्रांसाक वता हाचो अर्थ कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। खासगी कोमुनिदाद आणि आल्वारा जमनीतली घरां कायदेशीर करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। ही घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखडोच कायदो हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। दिवचलच्या प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्पाचो बुनियादी फातर सोमारा मुख्यमंत्र्यान घालो ह्या वेळार ते उलयताले। हाऊजीस फाटले जे रोका अंतर्गत जी घरां कायद्यान कंप्लीट जावंक शकना बट ती इन फ्युचर फाटले आमी 10,000 लोकांनी एप्लाय केल्ले 2,000 लोकांकूच त्याचो बेनिफिट मेळ्ळो बट त्या कायद्यानूय बी काही बदल करपाचे आसा पळय ते बदल करतले। आपल्या जागेन आपूण घर बांदले स्वताच्या जागेत तर तेजे घर आतां फायन भरून काय आसना बट रेग्युलरायज जावपाची गरज आसा। कारण प्रत्येक जण दुश्मनकायेन आतां हाजे तेजेर केसीस घालपाक लागल्या आणि शेवटी कोर्ट ऑर्डर दिलो काय ती घरां मोडटात आणि घर मोडले काय सोशल मिडियाचेर जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ते सरकारान घर मोडले म्हणटा। आमकां कोणाचेच घर मोडपाची आमची इच्छा ना बट जे मोडले आसत जाल्यार त्या कायद्यान म्हणजे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे मोडटा आणि गाळी मात पयल्यो मुख्यमंत्र्याक आसता। सगळ्यात पयलीं म्हाका कोणाचेच घर मोडपाची म्हाजी इच्छा ना। वेळ पडलो जाल्यार आमी लोकांचे घर बांदता। वेळ आमी अटल आश्रमाच्या अंतर्गत फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर वेगवेगळ्या जाग्याचेर कॅम्प जातले। तांकां 1.5 लाख रुपया मेळपाक जाय घरा खातीर तो 1.5 लाख रुपया तांचो रिलीजूय जातलो। ओके, हे काम आमचें सरकार करीत आसा। म्हणून म्हणजे अशी प्रायवेट जागेत असलेली कोमुनिदाद जागेत असलेली आणि आम्ही स्पेशली जे म्हणटा म्हणजे बिचोली तालुक्यातूय आमच्या आल्वारा जागेत असलेली घरां जे 1971 सर्वे नंबराचेर ज्यांचे हाऊस ओन बाय म्हणून पयलीं लागल्या तांची घरां
रेग्युलरायज करपा खातीर आमी थोड्या दिसाच्या भितर नवीन कायदोय घेवन येवपाचे आसा, जेणे करून लोकांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय. वर्स जावन गेले तरी लेगीत कला अकादमीच्या ओपन एअर सभाघराचो कोसळिल्ल्या स्लॅबाक दुरुस्तीचो मुहूर्त मेळना आणि आता तर ह्याच सुवातेर कपडे सुकत घालपाक लागल्यात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. कला अकादमी गोयची सांस्कृतिक वळख आणि दायज. मात फाटले कांय दीस जाले आमी पळयतात नूतनीकरणाच्या नावान सरकारान कोट्यांनी रुपये खर्च करून लेगीत दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात नाटकाच्या प्रयोगा वेळार लायटी बंद पडटात, स्लॅबाक गळटी लागता. ह्या सगळ्या प्रकरणांची तपासणी जावपाक कळाव जाता आसतनाच फाटल्या वर्सा कोसळिल्लो कला अकादमीच्या ओपन एअर सभाघराच्या स्लॅबाची दुरुस्ती करपाचो मुहूर्तूय काय मेळना. तर ह्याच सुवातेर आता आमकां कपडे सुकत घाल्ले दिसून येतात. एके वटेन कोयराच्यो राशी तर दुसरे वटेन हे सुकत घाल्ले कपडे. कला अकादमी जी कलाकाराची खाण म्हणतात जाल्यार ह्या कलाकाराचे खाणीन जे कितें घडले ते तुम्ही फाटल्या म्हयन्यांनी पळयलेच आसतले. दीनानाथ मंगेशकर जे हॉल आसा त्या हॉलाची जी अवतिकाय म्हणजे जे रिनोव्हेशन जावन जी अवतिकाय जाल्या ती फाटल्या म्हयन्यान खूप अशी चर्चेन येयली. जाल्यार आता आमी आसात ओपन एअर ऑडिटोरियम. हो जो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा हेची अवतिकाय कितें जाल्या ती तुमचे मेरेन हाडपाक लागून आमी हांगा पावलेले आसात. जाल्यार तुमकां याद करून दिता, हो जो ऑडिटोरियम आसा हांगा कॉलेप्स जाल्लो हो ऑडिटोरियम अराउंड जुलय 2023 जो पावसाळी सीझन आशिल्लो त्या पावसाळी सिजनान हो जो ऑडिटोरियम आसा हेजे वॉल कॉलेप्स जाल्ली आणि तेजे उपरांत हो ऑडिटोरियम बंद आसा. पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो ऑडिटोरियम जेन्ना कॉलेप्स जालो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की 2 दीस भितर हेची जी कारवाय आसा ती करतलो म्हणून आणि कसो कॉलेप्स जालो तो करतलो म्हणून. आणि तेकाच लागून एक IIT आसा त्या IITक तेणी हेजो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट करपाक लागून दिल्लो. पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो बेगीन ओपन जातलो अशी आमची आशा आशिल्ली. पूण आता ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली जाल्यार हो जो ऑडिटोरियम आसा हेची अवतिकाय तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. कितें जाल्लें आसता, एक वटच्यान आमकां हांगा गार्बेज दिसता, जी गार्बेज खूप डंप जाल्ली आसा ती दिश्टी पडटा. जाल्यार दुसरे वटच्यान हांगा कोणाचे कपडे हांगा सुकोवंक घातल्यात ते तुम्ही पळोवंक शकतात. सो हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, हे जे कला अकादमीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते केन्ना रेडी जावन गोंयकारांक यूज करपाक मेळटले. कित्याक ह्या ओपन एअर ऑडिटोरियमान तुम्ही जाणा आसतले खूपशे असे कलाकार आसात. ते कलाकार हांगा आपले कला दाखोवन गेल्ले आसात. तशेंच आनी खूप कलाकार हांगा परफॉर्म करपाक खातीर वाट पळयतात. पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो केन्ना ओपन जातलो आनी जेन्ना मेन रोडाक हांगा कांपाल ही कला अकादमी आसा हांगा हे कपडे जे सुकोवंक घातल्यात ते मेन रोडार दिश्टी पडटात. तशीच हांगा गार्बेज जी वेट ड्राय गार्बेज जी मिक्स जाल्ली आसा. फाटल्या दिसांनी आमी हांगा रिपोर्ट तुमच्या मुखार हाडलेलो. हांगा कशी गार्बेज ही हांगा वास घातलेलो आसा तो गार्बेजीचो. तितून भितर हे कपडे आसात ते हांगा लक्ष कोण दितलो, हो जबाबदारी हेची जबाबदारी कोण घेतलो असे प्रश्न हे उपस्थित जातात. जाल्यार हो जो ऑडिटोरियम आसा हेचे जे दृश्य आसात ते आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात. हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा कोण कपडे सुकोवंक घालतात. तशें हांगा मेटल शीट्स आसात त्यो सगळ्यो पडलेली आसात आणि हांगा सगळे लोखणाची पायपां ही पडलेली आसा. आणि दुसरे वटच्यान तुम्ही पळोवंक शकतात कसो कचरो हांगा पडलेलो आसा तो. हे सगळे जे कचऱ्याचे जे प्रकरण आसा, आता पावस येतलो जाल्यार ह्या पावसान हांगा प्लास्टिकान हांगा उदक साठोवन खूप जळारी सुद्धा जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. कितलो कचरो हांगा पडलेलो आसा ते तुम्ही पळोवंक शकतात. सो परत प्रश्न असो येता की हे सगळे जे घडटा हे जे कला अकादमी कडेन हे सगळे घडटा कला अकादमीचेर हांगा खंय तरी एक गिराण लागलेले आसा अशें म्हणूंक शकतात. पूण हे जे गिराण आसा ते केन्ना निवळ जातले, हे जे गिराण आसा कला अकादमीचेर लागलेले ते केन्ना निवळ जातले हेची सगळे गोंयकार वाट पळयतात. सो आशा करता की कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन आमची ही मेसेज पावतली आणि बेगीनची बेगीन हांगा कोण एक्शन घेवपाचो आसा तो एक्शन घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, कांपाल पणजेसून. अस्नोडेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकाक बेगोबेग अटक करात, तांची मालमत्ताय जप्त करात म्हणून बँकेच्या फटवल्ल्या खातेदारांची सरकाराकडे मागणी. अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांच्या वट्ट 11.5 कोटी अडकल्यात. फाटली सुमार 2.5 वर्सां जाली अस्नोडेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांचे वट्ट 11.5 कोटी रुपया अडकल्यात. तांचे हे अडकल्ले पैसे तांकां अजून मेळिल्ले ना. ह्या फटवल्ले खातेदारांच्या अष्टगंध ठेवीदार मंचान राज्यातले संबंधित मंत्री धरून ते केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राष्ट्रपती कडेन लेगीत कागाळ केल्या, मात तांचो अजूनय कांयच फायदो जाल्लो ना. अष्टगंधच्या संचालकाक अटक करची, तांची मालमत्ता जप्त करची म्हणून आता तांची मागणी.
सोसायटीन 800 लोकांचे पैसे आसा, पण हो जो आमचो ग्रुप आसा हो 150 लोकांचो आसा आणि 150 लोकांतले 103 लोक आम्ही त्या दिसा थंय हजर असले आणि आम्ही ते खूप हे केले. सगळो मॉब असलो, मिडिया असली फुड्यान, त्यांच्या समोर आम्ही सगळे मागलेले आसा, पण त्यांच्यानी काहीच केले ना. म्हणून आमचो नाईलाज की परत आमकां कोर्टान वयचे पडले. अल्टिनोचे एफ कोर्टान JMFC आम्ही केस फायल केली आणि त्यांच्या डायरेक्शना प्रमाणे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर जो असलो फडके त्याने ते मागीर आपली कंप्लेंट फायल केली. त्या कंप्लेनीन ताणें म्हणला की 11 लोकांनी अष्टगंधान फ्रॉड केला आणि अमाऊंट आसा 11,28,23,000 आणि हे याचे व्हडले फ्रॉड असून सरकार गपचूप आमचे पळयता. आमकां सगळ्या लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना, पण आमचे कितें आज आमकां पैशांची तळमळ आसा. हे आमच्या कश्टाचे पयशे आमचे केन्ना मेळटले हे आमकां जाणून घेवपाचें. एक कलेच्या माध्यमातून आमचे संबंध आयले. हे सदांच दारार येवन बसताले, आमकां कितें तरी डिपॉझिट केलो आणि ते थोड्या कालावधी 1-3 वर्सां खातीर बी अशें आसलें. पण मध्यंतरी कोविड आयलो आणि मागीर हांची बँक कोलॅप्स जाली. सो म्हाजे जवळ जवळ 50 लाख त्या बँकेन अडकले. आता ह्या सगळ्या वांगडा माझे तशेंच मागणे आसा की गव्हर्मेंटान CM आणि आमचो कॉर्पोरेटिव्ह मिनिस्टर हांचे लक्ष घालून आमचे पैसे दिवचे, तांकां कितें तरी शिक्षा करची, त्यांची प्रॉपर्टी सीज करची आणि सगळ्यांचे पैसे मिळचे अशें हांव मागतां. From my when I got divorced with my husband, and this money, I have a daughter. I invested this money for her education. So at the time of maturity, when I went there, he said, "Madam, you can take the interest amount. We'll give you the principal amount later." So I waited, and every time I went there, he promised it. We'll give you in some days, and he paid me the interest amount little by little. And then suddenly I heard that bank was closed, and then I had no way to go anywhere. So I used to visit him, Mr. Prakash Khandolkar. I used to visit him at Parsing, at his residence. So many times I went, even night time I went along with my colleagues. But every time he promised he'll give it today, tomorrow, and he failed to do so. I even cried, saying that at the time of my daughter's admission, I needed that money. But he says, "Madam, I understand your plight, but I can't help you right now." आणि हांव एक इन्व्हेस्टर, म्हजे आनी म्हज्या फॅमिलीचे तातूंत खुबशे पयशे आसा. प्रत्येक कामा खातीर आमी अशें कितें करतलो म्हणून आमी ते इन्व्हेस्ट करून दवरलेले. जेन्ना ते पयशे मेळूंक ना तेन्ना आमकां खूपच त्रास जाल्लो आसा आनी तांकां आतां कोण प्रोटेक्ट करता हें आमकां कांय खबर ना. म्हणून आता चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे थंय तांचो बेल बिल सगळो रिजेक्ट जाल्लो आसा. आमचे मागणी अशें आसा की तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचे, तेंच्यो प्रॉपर्टी सीज करच्यो आणि आमचे पयशे आमकां परत दिवचे अशी आमची मागणी आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगतीं सोमारा सकाळीं पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसाची हजेरी. वाडटे कालोरांत लोकांच्या जिवाक मातशी थाकाय. गोंयांत फुडले 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच प्रमाण वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आपण आज 12 तारखेसाठी आपण हा हवामानाचा अंदाज बोलत आहोत. 12 तारखेपासून 12, 13 आणि 14 या 3 दिवसांसाठी आपण येलो अलर्ट दिलेला आहे. हा येलो अलर्ट थंडरस्टॉर्म आणि विंड स्पीड 30 to 40 या संबंधी आहे. हा जो येलो अलर्ट आहे हा कोकण आणि गोवा या पूर्ण एरियासाठी दिलेला आहे. या दरम्यान हा जो पाऊस आणि थंडरस्टॉर्म आणि वारा या 3 गोष्टी असतात याची शक्यता ही संध्याकाळच्या दरम्यान जास्त असते. आणि याच्यासोबत जो पावसाचं जे डिस्ट्रीब्युशन असेल ते आजच्यासाठी आपण काही ठिकाणी सांगतो, म्हणजे तुरळक ठिकाणी सांगतो आणि उद्या आणि परवा हे काही ठिकाणी असं सांगतो. याचं डिस्ट्रीब्युशन खूप जास्त गोव्यावर असेल असं सध्या तरी अंदाज आपण नाही घेतो. काही ठिकाणीच पाऊस असा होईल. याला लोकलाइज्ड वेदर आपण म्हणतो.
आणि त्यानंतर सुद्धा आपण तुरळक ठिकाणी पुढचे काही असं पावसाचे कागद सांगतो आणि त्याच्यावरती आपलं मॉनिटरिंगचं काम चालू आहे. मजगती सोमारा पेडणे म्हालातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी नेटाच्या पावसान हजेरी लायली. ह्या आडवळ्या पावसाक लागून वाडटे कालोरात लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोक रस्त्यार कोयर उडयतात मात ताची संवय जनावरांक जाता. रस्त्या कुशीकचो कोयर सुणे गोरवां खातात हे आमी सर्रास पळयतात. मात आतां रस्त्या कुशीकचो कोयर खावपाक रानटी गवे येवपाक लागल्यात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. कोयर ही गोंयची एक व्हड समस्या आसा. हे समस्येक सगळ्यात चड लोकूच जबाबदार आसात हातूंत कांयच दुबाव ना. लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात आनी उपरांत कुत्रे गोरवां तो खातात. हे रस्त्या कुशीकच्या कोयराक लागून हाचे आदी कुत्र्यांनी लोकांचेर हल्लो करपाच्यो घडणुकोय घडल्यात आनी तातूंत लोकांचे जीवय गेल्यात. मात आतां ह्या रस्त्या कुशीकचो कोयर खावपाक रानटी जनावरांय सवकल्यात. हे चित्र पळयात. बेतोड्या बोंडबाग वाठारांत रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर खावपाक हे अशे गवे रेडे येतात. बोंडबाग बेतोडा हो वाठार फोंडा पालिकेच्या शिमेर येता. पालिकेचो कोयर हाडून बोंडबागात उडयतात म्हणून थळाव्यांचो आरोप. फाटल्या दिसांनी एक विशय जाल्लो की गोवरेड्यान एक बायलेक मारलेले. कारण आतां परत त्या गव्हर्मेंटान फॉरेस्टान तेजें काम केल्लें, थोडे खळी मारलेली, पूण तरी ते करून सुद्दां ते फेल जाल्लें आसा. कारण आतां परत जे म्युनिसिपालिटी हांगा ते फोंडा म्युनिसिपालिटी आसा पळय न्हू, आनी ती आमची बेतोडा पंचायत बाउंड्री, कारण ते बाउंड्री आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी एरिया म्हणजे दोनूय एक जॉयंट जाल्ल्या. आनी ते हांगा ते म्युनिसिपालिटीच्या कचरो पळयता ते बाउंड्रीचे तो कचरो हाडून म्युनिसिपालिटी उडयता. आनी हे जे गोवरेडे आनी कुत्रे हे खूबच जाल्ले आसा हांगा. काल 10 तारीख, आयज 11 तारीख, 11 मे आनी काल 10 मे. काल 10 तारखेक तो काल गोवरेडे हांगा 2 जाण आशिल्ले, कितल्यांक 5:30 सुमार. आनी ताजी एक आमी व्हिडिओ काडला, एकट्याचो व्हिडिओ काडलेलो आमी. म्हणून अशेंच जर हांगा ते लोक आतां एवढे येवपा सुद्दां बंद जाल्या. काल लोक खंयच्या वयता, लोक आतां सपना प्रकारान बायपासा वयल्यान सामके ते बायपासान घरा वयता. कारण इतले हांगा गोवरेड्याचे आनी दुंगशण घालता गोवरेडे, आनी तशें कुत्रेय बी हांगा दुंगशण घालता. हेजे जाता तितले बेगीन सरकारान हेजेर लक्ष घालून हेजे कितें तरी उपाय करचो आनी आमकां हे जे नागरीक आसा पळय ताका मातशी सुरक्षा दिवची. लोकूय उडयता, कारण जे फ्लॅटान बी रावता पळय ते हाडून म्युनिसिपालिटी कचरो उडयता म्हणून तेय हाडटा आनी गाडयेन चलता ते काडून अशें उडयता वयता. आमी तांकां 2 फावटी विचारले, अरे बाबा तुमी कचरो हांगा हाडटा, तुज्या बापाय कितें वयता काय म्हणटा ते. पण आमी म्हणटा कितें, तुमी हांगा उडोवनाका न्हू, आमची बेतोड्या पंचायतीची गाडी येता म्हयन्या एकदां, ते जमा करून दवरता. पूण अजून पर्यंत लोक ते हाडून उडयता हांगा. कचरो उडोवपाची सुरूच आसा, कचरो उडोवपाक चालूच आसा. आनी जाय जाल्यार कोणी हांगा इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें जाता. कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंटान तर मेन म्हळ्यार इन्स्पेक्शन करपाक जाय. की हांगा तर हे वाटेन वयता आसतना सगळे वास सामको हे घेवपाचो ना. हेजे पयलीं गोव्यानूय एकटे बायले पडिल्ले आनी हांगा एक कुत्र्यानूय बी हल्लो करून बारीक भुरग्याचो जीव गेल्लो. सो आनी हे कुत्रे जाले आतां कित्याक हे कचरो हांगा उडयतात म्हणून ते खावपाक लागून कुत्रे येतात. सो मेन मुद्दो आहा तो कचऱ्याचो. कारण म्युनिसिपालिटीन जाता ते बेगीन हे कचऱ्याचे कितें तरी उपाय करपाक जाय. म्युनिसिपालिटी जर एक्शन घेयना, कांयच उपाय करिना जाल्यार हेजे हेल्थ डिपार्टमेंटान किंवा गव्हर्मेंटान हेजे एक्शन घेवपाक जाय. कारण हे अशें जर उडय जावले जाल्यार हांगा बोंडबागार हो गांव आमचो सामको कचऱ्याचोच जातलो. सो अशें दिसून येता की कचऱ्याक लागून ओलो कचरो ताव मारपा खातीर भटके कुत्रे तशेंच आमचे गोवे हे आतां सद्याक रस्त्याचे सायडीन येवपाक लागलेले आसात. सो सरकारान हेचे बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. बेतोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आमे घुलय भाटात दुडगूस घालपी गव्यांचे कळपाक भायर काडपा खातीर राना खात्याचे कोंबिंग ऑपरेशन. फाटले 2 दीस जाले गव्यांचो कळप भाटात आशिल्लो. राना खात्याच्या हाताक मात हे गवे लागले ना. परतून जर आयले जाल्यार राना खात्याक कळयतले म्हणून भाटकार सुनील खानोलकरान सांगले. गव्यांक रानांनी खावपाक काय ना तांणी भाटकारांकूच खावपाचे म्हणून धारबांदोडे म्हालांतले आंबेदुले गांवचे भाटकार सुनील खानोलकार उलयले. तांचे भाटात फाटले 2-3 दीस जाले गव्यांनी दुडगूस घाला. निमणे भाटातले गव्यांचे कळपाक भायर काडपा खातीर तांणी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळयले.
रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गव्यांक धरपाक कोंबिंग ऑपरेशन सुरू केले, मात गवे पळ्ळे. आमकां आतां सकाळी कंप्लेंट येयली ते आम्यान म्हणटा थंय गोंय येयल्या म्हणून, पासवण गोंय येयल्या म्हणून. तेन्ना आमी कितें केलें, त्या स्टाफाक सगळे कॉन्टेक्ट केलो आनी कॉन्टेक्ट आपयले आनी आतां म्हणलें कंप्लेंट करून पळोवया म्हटली. तर आमी हांगा येयले जाल्यार ओनर बी आसा हांगासर. तर आमकां हांगासर तशें कांय दिसना, पूण मार्क मेळ्ळा आमकां. पूण जे ग्रीन आसल्या कारण ते परत येवं शकता आनी ताका थंय येवपाची शक्यता खूब कमी आसा. आनी आतां ते येयला ते खंयच्यान गेले ते काय कोणाक सादारणसो मार्क मेळ्ळा आमकां. ते बारीक जें आहा पळय थंयच्या आडो आहा पळय थंयच्यान गेले अशें दिसता आमकां. गेले अशें भायर हय ते आतां आमी सगळे कंप्लेन करून पळयलें जाल्यार आमकां एक कांय अशें दिसना. कंप्लेन केल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांवें की काल सांजचे जवळ जवळ 5 काय 6 गवे आशिल्ले. ताजे खातीर ती सगळी टीम आज आयिल्ली, पूण लकीली तांकां आज ते मेळूना अशें म्हणू शकता तुमी. सकाळचे भाटां आसाच हे दिसांनी. कितले दीस जाले सुमार आसा? जवळ जवळ 8-10 दीस जाले आसा तांकां. कितले आसा? पयर सांजचे 3 जाण आशिल्ले, काल 5 जाण आशिल्ले. बारीक डॅमेज कवाते खातीर नवे बारकेले नवीन हे केले, माडयो 1-2-3 मोडले तांणी कितें. पूण ते चालू आसा भितर, भायर कांय ना न्ही खावपाक. आनी हे खावपाक वतले आमकां खावपाचें तांणी भाटकाराकच. भितर येता भितर चालू आसा ते. सो परत येयल्यार तुमी फॉरेस्टाक कळयता तांकां कळयता परत. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. अपंग लोकांची माहिती एकठांय करपा खातीर गोंय सरकार सर्वे करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी दिली. डेटाबेस तशेंच कल्याणकारी येवजण्यांची सुदारणा करपाक हो सर्वे करतले अशेंय तांचें म्हणणें. सगळ्या पंचायत तशेंच नगरपालिका वाठारांत हो सर्वे जातलो. Survey which was conducted was in 2011. So for about 15 years we have not conducted any survey, and I think Goa is the first state taking up survey after Afsra kami janna kelna 7 disabilities are right. 7 disabilities, different types of disabilities have come in as a disability. So ह्यो 21 डिसेबिलिटी घेवन आमी परत एक फावटी सर्वे करतले. द डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज and State Commissioner for Person with Disabilities, Government of Goa will soon undertake a comprehensive survey of person with disabilities across the state. This initiative aims to create an accurate and updated database of the person with disabilities, which will serve as foundation for extending targeted welfare schemes for formulating inclusive policies. At present, the state relies on the data from the 2011 census, which was based on the Person with Disabilities Act 1995, covering only 7 categories of disabilities. With the enactment of Rights of Person with Disabilities, RPW Act 2016, the scope has now broadened to include 21 categories of disability. In light of this significant legislative expansion, the survey is imperative to ensure that all the eligible Divyangjans in the state are identified and integrated into a mainstream through effective planning, service delivery, empowerment initiative. To facilitate this process, the department has floated a tender just few days back. मडगाव आंके वाठारांत 20 खात्याच्या मालमत्तेत आशिल्ली 25 बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांणी मडगाव नगरपालिकेक दिला. हे विशीं नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक निर्देश दिला. बेकायदेशीर अतिक्रमणांक लागून 20 कार्यालयाच्या फुटपाथ तशेंच पार्किंग सुवातेचेर आडमेळी येवपाक लागले. तशेंच ह्या अतिक्रमणांक लागून कार्यालयांत येवपी लोक तशेंच कर्मचाऱ्यांची अवतिकाय जाल्या. दक्षिण गोयची कलेक्टर एग्ना क्लेटस हिणे आज एक ऑर्डर पास केल्या आणि या ऑर्डरीक म्युनिसिपालिटीक डायरेक्ट केल्ली आसा की जे पॉवर हाऊसा कडेन गाडे आसात ते गाडे हे क्लियर करचे, फुटपाथीचेर जे गाडे आसात ते क्लियर करचे. कांय दिसा पयलीं डिव्हिजन 18चे इलेक्ट्रिसिटीचे काशिनाथ शेटये हांणी सांगिल्लें की हांगा जे गाडे आसात ते आमकां ऑब्स्ट्रक्ट करतात, तांच्या जाग्याक भितर तांचे दुर्गाक तेकून आसात, तांची गाडी येवपाक त्रास जातात आनी तांणी त्या प्रमाणे कलेक्टराक लेटर केल्लें. त्याच बरोबर तांणी आपल्या पर्सनलाचेर आनी एक लेटर केल्लें, ते म्हणजे हे एन्क्रोचमेंट जो आसा, जो हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा ते हाजे प्रमाणे क्लियर करचे. इतलेंच न्ही जाल्यार हांगा आनीक मातशें मुखार गेले जाल्यार जे सर्कल आहा पॉवर हाऊस सर्कल, थंयय बी दुसरे सायडीच्यान आनीक 10-15 गाडे आसात, तेय गाडे काडचे अशें म्हणून तांणी एक लेटर केल्लें. आनी ते आज जी दक्षिण गोंयची कलेक्टर आसा तिणे हे लेटर म्युनिसिपालिटीक डायरेक्ट केल्लें आसा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आता एक नोटीस इलेक्ट्रिसिटीच्या डिव्हिजन 4 वतली
आणि ते डिव्हिजन 4 आसा ते हांकां आज नोटीस सर्व करतले. ताजे नंतर जी मुखाली सगळी कारवाय आसा ती जातली. आता पळोवपाची गजाल आसा की हे गाडे आपल्या पॉलिटिकल फादराच्या प्रेशराचेर उरतले काय हे वतले हे सद्याक पळोवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. मोलेच्या वळवण वाठारात सागवानी झाडाच्या लाकडाची चोरी करतना दोगा जाणांक रंगे हात धरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरएफओ अनिल फर्नांडिसाच्या फुडारपणात जाल्ल्या ह्या कारवायेत सांपवार वचून रघु नायक आणि दिलीप तलवार या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. तूं खंयचो तर तूं किल्लोपालीचो किल्लोपाली खंय रे भगवतीचो तूं आनी तूं हांकां खंय मेळ्ळो तर हो कुंकळे मरे खंय ते सावड्डे खंय मिलीर आनी तुवें मिलीर काम आसता आनी तुमकां दोगांकूय सांगलें हे कोणी व्हरपाक उमेश घेवन पावलो आसा जाल्यार कोणाक सांग म्हणून सांगलें उमेशाक. मागीर तो उमेश म्हाका घेवन येयलो ताका मेळयलो त्या भुरग्याक तेजे आवय विचारलें इतून गेली आमी गेली म्हणपा लागली. गेली म्हणटकीर आमी मारलें लायसन जायना म्हणपा लागली. तुमी कोणाक गाडा बी सांगताले तें करुया म्हणटा. पूण तुमी गाडा सांगलेलें ना सांगो ना सांगपा आशिल्लें सांगो ना. गाडा म्हळ्यार चिरी मिरजीन करपाचें काम आसलें चिरी मिरी बरेपणाचें बरेपणान गाड कसो मारूं दितलो फॉरेस्टाचे तेमी मातशी गरीब पार्टी पार्टी न्हू रे तो गाडा समज गाड बरेपणान गाड कसो फॉरेस्टाचे मारूं दितलो चिरी मिरी दिवपाचें आसलें तशें काम करना ते प्रायवेट आमगेले म्हणटा म्हणून मागीर मारले आमी. मागीर सकाळी अरे प्रायवेट जाल्यार पेपर पळोव ना पेपर आमगेले म्हणपाले पेपर दाखोवना तेणी. आनी हांगा तुमी 3 सायल तुमी मारले 2 सायल मारले आनी एक कितें 2 सायल मारल्या. अगदी लाकूड खवर जालें तुमी मारून खवर जालें कोणाक तरी जाय आशिल्लें विकपाक कोणाक जाय आशिल्लें कोणाक. आपूण फुकट काय दिवचें ना न्हू व्हरोन विकतले न्हू तुमी ते ना ते पार्टीक पयशे दिवन व्हरता आशिल्ले पयशे दिवन व्हरताले. कितली रेट जाताली हेंची तुमच्या हिशोबान 25,000 1 2 3 4 आनी बाकी सगळो कुडक्याचो 25,000 मेळटा तुमकां. हय 25,000 सायल्या रेट आहा न्हू रे भरपाक व्हरपाक सगळें न्हू हेजी सायल्याची रेट तुमी कोणाक विकतले ते कितली रेट मेळटाली विकली जाल्यार ना ते सगळें आमकां 15-20 हजार व्हरता आशिल्लें. मागीर तुमकां हांगा कोण कुंकळच्यान हांगा हेवटेन कोणी दाखयलें मारपाक हिंगाचें ते एक्चुअली तेंगेर विकपाचें आशिल्लें म्हणून सांगलां. ते एक्चुअली तेंगेर प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून सांगलां आशिल्लें. ते आमी कितें पयशे लावन विकता म्हणून सांगलां. आमी मारले नंतर आमकां कळ्ळें हे फॉरेस्ट भितर आहा म्हणून. पूण तुमी पेपर बी पळयना कोणा विकपाले लायसन बी कितें आसा हें पळयना. एक्चुअली कितें तो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून सांगलें आमी मारले नंतर आमी हात लायले ना ते सोडले आमी. हेज्या पयलीं आनी कितले येयल्या बी ना फर्स्ट टायम मारला. फर्स्ट टायम मारला आनी लोड केन्ना करपा आसलें तर ते एक्चुअली आयज करपा आशिल्ले लोड ते मागीर फॉरेस्ट म्हणून नंतर तेमी आमी सोडले फॉरेस्ट प्रॉपर्टी म्हणून. हां मारून तुमी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी म्हणून सोडून दिले. एक्चुअली तो ओन म्हणून सांगला आशिल्ले पार्टीन ओन मागीर ओन पडता म्हणून. ओके कोण पार्टी कोण तो पार्टी नांव खबर ना म्हाका ते एक भुरगो आहा बारीक आनी तेजी नांव बी खबर नासतना डिलींग केलें हांगा ते आनी एक ते कितें घरवाले तो उमेश म्हणून. उमेश कोण उमेश इतले खबर तो हांगा गांवचो लोकल हय लोकल. तेणी मारपाक सांगलें तुमकां पळय ते एक्चुअली ते कितें ते विकते काय ते तुमकां हाडून दाखयल्ले कोणे हांगा उमेशान दाखयल्ले मरे. व्हडले ह्या गांवांत आसा ज्या गांवांत आयज फॉरेस्ट जे कर्मचारी आसा चॅप अनिल यांच्या मार्गदर्शना खाली कालच्यान पाळत धरून आशिल्ले. हांगा 2 सायले मोठी सायले हांगा मारलेले आसा आनी तेजे कुडके हांगच्यान ते मिलीर व्हरताले आनी हे कोणाक प्रायवेट प्रॉपर्टी पूण तांकां लायसन बिसन कांय नासतना इल्लिगली तेंच्यानी ते मारलेले आसा. अशें म्हणून तेंच्यानी जे कोण मारलेले तेंच्या एकटो बाळ्ळीचो आनी एकटो किल्लोपाली भगवतीचो जो हांगा मिलीर काम करता आनी खंयची मिलीर हे त्या सायले व्हरपाचे आशिल्ले अशें ते तेंच्यांनी सांगलें आसा. ते म्हणटा हेंची रेट म्हणटा आमी 25,000 विकता आसले म्हणटा पूण हेजी रेट पळोवपाक गेल्यार मार्केटान बेश्टे प्रायवेट मार्केटान गव्हर्मेंट रेट मातशी कमी आसा पूण बेश्टे जर दुसऱ्यांक दिवंक गेले एक कुडकोच 25,000 दिताले. अशें दिसता की तेजी घेरी जी आसा ती बरी मोठी आसा आनी अशें मोठ्या प्रमाणान हांगा जे व्हडले गांवांत हांगा सागवानी झाडाची कत्तल जाता. हेज्यान पयलीं हांगा एकट्या माटोवच्याचो सदान गांवकार म्हणून एकाय धरलेलो आसलेलो तेन्नाय बीन अशेंच जाल्लें. हांगा मोठ्या प्रमाणान सायले धरलेले रिक्षा सकट धरलेले राती हेंच्यांनी पळत धरिल्ले हांगा गाडी सकट धरतालो न्हू पूण हांकां सुगाव लागल्या कारणान ते कोण हांगा आयले ना. पूण आयज सकाळीं तांकां हांगा सगल्यांक हांगा पळत धरून तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी दोगांकूय ताब्यान घेतलेले आसा. सद्याक हांगा सद्याक लोड चालू आसा गाडी भरपाची लोड चालू आसा सायल्याचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वडीवच्यान एकनाथ खेडेकर.
गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.